कुंकळे वाठारांत आशिल्ल्या एनआयटी प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना म्हणून थळाव्यांचो सणसणीत आरोप। हो प्रकल्प आयलो तेन्ना गांवची उदरगत जातली हो आमचो चुकीचो समज आशिल्लो। नोकऱ्यो दिल्यात त्यो फकत भायल्यांक, पूण गांवच्या भुरग्या बाळांक खातीर कांयच राखीव दवरिल्ले ना म्हणून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। पळयात पुराय बातमी। आमी कुंकळकार आमच्याच गांवांत परकी जाल्यात। एनआयटी प्रकल्प आयलो तेन्ना आमी खुशाल आशिल्ले, पूण खंयचे कडेन कांयच ना। गांवच्या लोकांक शिक्षण आनी नोकऱ्यो दिवपाचें सोडूनच दियात। नोकऱ्यो दितात ते फकत भायल्यांकूच। हे विशीं थळावो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारिल्ल्याचें थळावो एरिन्यू कुतिनोचें म्हणणें। आतां सोशेदाद म्हणटा आसतना, ओनर म्हणटा आसतना, जे आमचे लँड लुजर्स आमी म्हणटा आसतना आमी सगळे कुंकळकार येयले, मोस्टली गांवकार आहा ते येयले, पूण आमचे गांवकार म्हणटा जाल्यार हांव लँड लुजर्स म्हणून आमगेले तरी आमगे कोण इमिजिएट रिलेटीव आमगे भुरगे बाळा कोणा हिंगा एम्प्लॉयमेंट ना, कोण ना म्हणजे आम बेनिफीट तरी कुंकळकारांक तरी कांय ना, एज बेनिफीट झिरो। आनी हे हो लुगार आमचो खेळपाचो धांवपाचो करपाचो हे दोंगर बिंगर आमचे एक तेंपार आसले, बट आमगेल्या गांवांत आमी परकी जालो आहा। वेंचणूक जशी लागीं पावता तेन्ना नोकऱ्यो दिवपाची पोकी आश्वासनां दितात, पूण ही फकत बातां म्हणून समाज वावुरपी यतीन तळावलीकाराचो आरोप। गांवांत प्रकल्प फकत हाडलोच म्हणून जायना, तर ताचो उपेग गांवच्या लोकांक जाता काय ना हें पळोवप भोव गरजेचें आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। म्हाका एक अप्रूप अशें दिसता, इलेक्शन जशी आयली की वेगवेगळे पक्षाचे ब्लॉक कमिटी, ब्लॉक ऑफिसां हांगा ओपन जातात, पूण जशी इलेक्शन जाली हे जे पक्ष आहात स्थानीक जावं नॅशनल पार्टी जावं हे पक्षाचे ऑफिसांतले मेंबरूय दिश्टी पडटात। आनी हे ज्यो पयलीं जे इलेक्शना वेळार व्हड व्हडली बात करून हांगा आमी लोकांक शिर्वीस दितली म्हणटात आनी ही जी बात करतात ते लोक हे विशय परते हाताळिल्ले आमकां दिश्टी पडनात। आमचो कुंकळचो आमदार LOP वा युरी आलेमांव करता बरें काम, पूण सगळें बरें करता आसतना पसून ताका तातूंत भितर खंय त्रुटी आसा त्यो पळोवपा जाय। आमचे बाबा हे NIT भितर भुरग्यांक बाबा खंय कामां मेळटा जाल्यार पळोवपा जाय। प्रोजेक्ट गांवां हाडले म्हण जायना, ते प्रोजेक्टाचो गांवच्या लोकांक, गांवचे बाजारपेठेक फायदो जावपा जाय, तेन्नाच तो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल अशें म्हाका दिसता। कुंकळे गांवांत जायते प्रकल्प आयले, पूण कुंकळकारांक नोकऱ्यो मात मेळिल्ल्यो ना। थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून गांवच्या लोकांक शिक्षणा प्रमाणे नोकऱ्यो उपलब्ध करून दिवच्यो म्हणून मनसूर शेखाची आमदार युरी आलेमांवा कडेन मागणी। कुंकळ्यांत बरे प्रोजेक्ट येयले, वायट बी येयले। वायट म्हणल्यार कितें, कुंकळेची इंडस्ट्री तेतूर पोल्युशन खावपा आमकांच मेळ्ळें, कुंकळकारांक मेळ्ळें, पण जॉब मेळ्ळे नाय। आमी बरे खुशाल आशिल्ले कुंकळे इंडस्ट्री येयली म्हणून। तशेंच आमगे NIT येयली, सगळे कडेन ओपोज करताय, जावं IIT लागून वाळपय ओपोज केले, सांग्या ओपोज केले, पण कुंकळकारान एकूय ओपोज केलो ना। कित्याक बरें काम आसूं, भुरग्यांक शिकोवंक मेळटलें, आमगे कुंकळे लोकांक जॉब मेळटा म्हणून। जॉब मेळ्ळाय, एक 4-5 जाणांक जॉब मेळ्ळे आसतले, एक तर सेक्युरिटी आसतलो, नाजाल्यार गार्डनाचेर सान मारता आसतलो, इतलेच जॉब, तेज्या उपरांत आनी जॉब नाय। सो हांव मागतां ओपोजिशन लिडर जावं या आमगे सरकार आसूं, सरकारा कडेन बी मागता, सगळे आमी ओपोजिशन लिडराचेरच लोकोपानी, सरकार बी आमगे आहा तांकां बी एकता की कुंकळकारांक मोस्टली हिंगा जॉब जावपा जाय, लँड लुजरांक जॉब जावपा जाय आनी बरे जॉब। ऑफिशियल शिकलो भरपूर आहाय हां, सो ताका लागून आनी मोस्टली एक अमकी रिजर्वेशन कुंकळेच्या भुरग्यांक लागून शिकपाक की कांय टेन्शन नासतना, तांकां पेपर वर्क चड नासतना बेगीचे बेगी एडमिशन जावचें। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील।